इंडियन सुपर लीगाच्या अपील समितीन FC गोवाचे लायिल्लो कडक निर्बंध कांय प्रमाणात कमी केला। तशेंच FC गोवाचे संस्थापक आनी सहचालक उद्योगपती श्रीनिवास देंपो आनी दत्तराज साळगांवकर हांचे वेली बंदी फाटीं घेतल्या। तरी आसतना हांच्यांनी FC गोवाची मालकी सोडली। ह्या थारावणेक लागून गोंयच्या फुटबॉलाचें नांव राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर चमकोवपी देंपो तशेंच साळगांवकर हांचे चाहते निराश जाल्या। राज्यांतल्या फुटबॉल मोग्यां खातीर ही एक दुख्खाची गजाल आसा। FC गोवाचेर उद्योगपती दत्तराज साळगांवकर आनी श्रीनिवास देंपो हांचो चड मालकी हक्क आशिल्लो। ह्या दोनूय उद्योगपतीन ही मालकी सोडिल्ल्यान आतां FC गोवाची मालकी जयदेव मोदी घेवपाच्या यत्नांत आसा। फाटलीं 5 दशकां आमच्या फामिलींनी राज्यांत फुटबॉल रुजोवपाक सातत्यान यत्न केल्यात। गोंयांत ह्या खेळाच्या परंपरेक रुजोवपाक आमच्या फामिलींचें व्हड योगदान आसा। ह्याच खातीर FC गोवा टिमीक आमी आदार दिल्लो। फुटबॉल मोग्यांनी दिल्ल्या प्रतिसादाक लागून आमी FC गोवा कडेन नातें जोडिल्लें। गोंयच्या फुटबॉलाक एका वेगळे पातळेर व्हरपाचो आमचो हेतू आसलो म्हूण आमी ह्या टिमीक तेंको दिल्लो, अशें देंपो आनी साळगांवकर हांणी उलयलां। पूण 20 डिसेंबर 2015 दिसा फातोड्डा स्टेडियमार ISLांत चेन्नय आड निमण्या मॅचींत घडिल्ल्या घडणुकेक लागून देंपो साळगांवकर FC गोवा तशेंच गोंयच्या फुटबॉल मोग्यांक बरोच मनस्ताप जाला। तशेंच तांच्यांनी FC गोवाच्या खेळगड्यांचे, प्रशिक्षकाचे तशेंच हेर सगळ्या बऱ्या मागप्यांचे उपकार मानल्यात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।